खंयचे पेर्स मरे ते घेतला म्हणा का घरा मँगो आसा घे खंयचे घेना का ते स्ट्रॉबेरी तू खंयचे घेता घे न्ही दवर रे बेगिना पुरो 3 पुरो कितें गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशा आहात तुम्ही आम्ही सगळी बरी आसा सकाळी गेल्ले हांव डेल्फिनोजान आयज तुमकां एक रेसिपी शेअर करतले ते थोडेशें म्हाका सामान जाय आसलेलें सो म्हणून गेल्ले हांव सकाळी घेवन येयले सगळे ओके सो तीच न्ही अशें आमी काय व्लॉग करूं ना जेन्ना आमी फोटोशूट केले पळय मॅटर्निटी ते लास्ट मागीर आमी 2 दीस न्ही अशें व्लॉग बीन करूं ना टायर्ड कशें पुरो जालें सो बरें जालें फोटोशूट जेन्ना आमी आयली तेन्ना आमी शूट केल्ले पळय त्या दिसाक 2 ड्रेस तुमकां पयले आसतले एक पर्पल कलर ताका चडशें कांय हें जावंक ना म्हणजे आमी ते विलाच्या भायरूच केल्ले न्ही शूट आनी एक ड्रेस आसलेले ते आमी बिचार केलेले ते बिचार केले खबर आहा उदका सामके ओले जाल्ले आनी रेंव सारके ताका भरलेले कपड्याक सो बिचार न्ही मातशें ताका वॉश केल्ले आमी तिणें म्हटलेलें आमकां अशें उदकान बीन घातल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून सो तिणें सांगलेलें रेंव बी लागल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना म्हणून सो मागीर थंय बिचार मातशें ताका वॉश केलें की पुरो म्हणजे फूल अशें रेंव जाल्लेलें तें मागीर रुमान येयले कशें हाडलें आमकांच खबर धरून उदीक लागलें न्ही तें मातशें हेवी जाता मागीर परत रुमान म्हणजे विला आमी बूक केल्ले पळय थंयसर परत ताका शिवणान वॉश केलें सगळें रेंव काडलें मागीर आमी येयली घरा मागीर घरा ताका परत रातचें परत एकदां ताका वॉश केलें म्हणजे रेंव वचत ना जालें मागीर वॉश करून ताका सुकयल्लें कित्याक नेक्स्ट डे आमकां ते कपडे दिवंक जाय न्ही मागीर सकाळीं मिशिनांतल्यान कॉल केलें तिका अशें हांव सांजचो येता दिवपाक धुवन घातला म्हणून ती म्हणपाली धुवपाची गरज ना आमी ड्राय क्लिनर दिता म्हणून सो मागीर तेच काडले ओले आसलेले तेच काडले ती म्हणपाली आतां हाड सो आमी दिता म्हणपाले ड्राय क्लिनिंगाक सो दिले व्हरून ताका मागीर ओके सो जालें बरे भशेन तेजे मनान आसलेलें एक मॅटर्निटी शूट करपाचें तें जालें बरे भशेन केलें ओके सो बरो आसलो एक्सपिरियन्स फक्त गरमी म्हणजे इतलो त्रास जालो आमकां आनी कांयच ना फक्त तोच पर्पल ड्रेस घातले तेन्नाच 3-4 स्टार्ट केल्ले आमी 4 ते 5 1 वर खूब त्रास जाले आमकां म्हणजे इतले वॉच सामकें सांगू कितें सांगू तुमकां पण जालें सो आतां आनी एक 8-10 दिसांनी मेळटले फोटोज मागीर तुमकां हांव शेअर करता सगळे ते फोटोज बीन ओके सो जेन्ना ते येतले पळय एडिटिंगाक मातसो टायम लागता न्ही ताका लागून मागीर तुमकां एक व्लॉग येतलो ऋतू बसला हाय म्हणना रे ताका वार येता खंय हाय म्हण डेल्फिनोजान गेले चिप्स खालो मागीर हांवें हें हाडला योगर्ट फ्लेवर योगर्ट आतां तें जाय खंय म्हणजे आतांच चिप्स खाला मातसो बस म्हटलें मागीर खा म्हणजे कितें हाडलें न्ही खायचो ताका थारो ना न्हू रे हय हांव म्हणटा राव मातशें कितें चडूय ते खालें बीन कितें न्ही म्हाका भंय म्हणटा उलटी बिलटी जायत म्हणून जस्ट आतां जाल्यार चिप्स खाला हांवें म्हणटा मागीर खा रे म्हटलें मातशें वखदान न्हू रे आयकता तो आयज क्लायमेट बरो आहा भायर दमट कशी आसा पावस बीन एक थोड्या कडेन पावस बीन पडला बेंगलोराक बीन काल पयल्ले हांवें न्यूजार ताका लागून हांगा मातशें दमट बीन आसलें न्ही आनीक चड हीट जाता ओके सो रितिको सांगला मातशें कॅमेरा धर म्हणून सो आयज तुमकां एक बरेशें मँगो डेजर्ट हांव शेअर करता जेन्नाय मँगो म्हणजे जेन्ना मँगो सिजन येता न्ही हांव तेन्ना हें करताच डेजर्ट कित्याक वर्सान एकदांच हें करताच परत कोण करतलो सो ताका लागून सो श्रुणांताक खूब आवडटा रितिका खूब आवडटा म्हाका सगळ्यांक ते खूब आवडटा सो ते हांव करतात लास्ट टायम हांवें ते शेअर केल्ले पण तेन्ना म्हाका हार्डली म्हाका दिसता 2-3 हजार सबस्क्रायबर आसलेले सो आतां परत करता खूब इजी आसा खूब सिंपल आहा ताका लागून गेल्लें हांव डेल्फिनोजान आयज कशें तरी करून खावया म्हटलें ओके सो या आमी किचनान सो पयलीं बारीक तयारी करया तुमकां तें आवडटलें आनी तुमी तें करात सो आमचो नेबर न्ही काल न्ही हांगा गेल्लो मालवण गेल्लो येताना आनी आमकां एक मँगोचे एक बॉक्स हाडलेलें तेणें दाखयता तुमकां आनी बरें आहा 500 रुपये डझन 12 मँगोज आहा भितर आनी एकदम कितले स्वीट तुमकां सांगू अशें साखर खाल्या भशेन इतले स्वीट आहा सो एक बॉक्स घेवन आयिल्लो तो ऑलरेडी खाऊन जालें आमचें दाखयता तुमकां तो मँगो सबच्या पयलीं म्हाका हे रेसिपी शेअर करता तुमकां आनी खूब अशें आसा मँगो कस्टर्ड नॉर्मली आमी कस्टर्ड करतात
मँगो कस्टर्ड न्ही एकदम बरें लागता. फक्त मँगो घालपाचे भितर प्युरी, बाकी सगळे प्रोसेस सेम कस्टर्डान. दाखयता तुमकां 500 रुपया पेटी पडले. सो हें पळयात, एक सुद्दां अशी पिड्ड्यार ना कांय ना. आनी इतले तुमकां सांगू इतले स्वीट. सो तो वयतलो खंय परत, तेन्ना तो आनीक हाडटलो खंय. हांवें म्हटलें हाड म्हटलें 500 रुपया आनी कित्याक तुमकां बरो आहा न्ही. बरें आहा पळयात. ओके, सो करया आमी आयज एक मँगो डेजर्ट. तू नाका नाका घालता, वास घेता. दवर ओके चला. खंयची जाय, मँगो की स्ट्रॉबेरी योगर्ट? मँगो. आई कशी जाय गे? हांवें हें हाडलें येताना योगर्ट. शिवनाथ न्ही दही खायत ना. कोणाक खबर कितें जालां? फक्त चिकन दी, बिरयानी दी. तू कितें जालें, स्ट्रॉबेरी की मँगो? स्ट्रॉबेरी. चे मम्मीक स्ट्रॉबेरी. ओके, सो बरें आसता. तू खालो आता पप्पा खावंक दी. आपण मध्ये वचून बसता पप्पाक. शेअरिंग इज केअरिंग. आपलं शेअरिंग करना. पप्पाक स्पून दी. भैया बरें आसता. 60 रुपया 60 रुपया. हे म्हणजे कंपनी, खंयची कंपनी खबर ना म्हाका. एपी म्हणजे एपीक आमी केली. सो ते तरी खायत ना दही. हांव इतलें करता घरा कडेन, खायत ना दही. सो हांव हांगा न्ही मशरूम फ्राय करता. म्हणटा जेवणाची पयलीं तयारी करया. आयज न्ही सिंपल अशी पुलाव केला. सगळे भाजयो बी घालून मशरूम बी घालून पुलाव केला. आनी थोडे मशरूम हांव फ्राय करतलें. हे पळयात, थोडे मशरूम 2 पॅकेट हाडलेले न्ही. चड पुलावा घातले मी चड आसते. सो म्हणटा पयलीं जेवण रेडी करून दवरया. सो मागीर तुमकां हांव ते म्हाजे डेजर्ट आहा पळय शेअर करता. ओके, तो हांव मशरूम फ्राय करून घेता. सो चला करया आमी मँगो डेजर्ट. सो हांगासर हांव घालता 2 व्हडलो चमचो वनिला कस्टर्ड पावडर. सो आतां घालता 1/4 कप दूध. दूध न्ही केन्नाय न्ही गरम घालनाकात. गरम करून ताका थंड घालात. इफ गरम दूध घातलें न्ही लम्स जाता. सो थंड करून घालात. ओके, सो बरें हें एका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात बरें मिक्स जाल्लें आसा. आतां हेका न्ही हांव सायडीन दवरता. सो आतां न्ही मिक्स जारान घालता हांव 2 कप मँगो चॉप करून घेतला. 2 कप घेतला हांगासर हांवें, ते घालता. सो आतां घालता हांव 1/4 कप शुगर. आनी हेका न्ही आमकां कप प्युरी करून घेवंक जाय. कांय उदक बीन ऍड करनाका. तो हेका न्ही हांव प्युरी करून घेता. सो गॅसीर न्ही हांवें पॅन दवरला. आनी हें प्युरी आहा पळय मँगो प्युरी, आतां आमकां हें पॅनीक घालूंक जाय. हें मिडियम हिटान न्ही आमकां हें बरें कूक करून घेवंक जाय. आता हे तुम्ही पळोवंक शकता मातशें पातळ आहा. बरें तेका कूक करून न्ही एक 3-4 मिनटां तेका लो फ्लेमीन कूक करून न्ही हें मातशें न्ही थीक जातलें. ओके, तर थीक जायसर न्ही आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. आनी कंटिन्युअसली न्ही अशें तेका फिरयत रावंक जाय. अशें गॅसीर दवरूंक वचनाकात. हेका न्ही हांव एक 3-4 मिनटांनी बरें कूक करून घेता. मागीर ते म्हणजे ते थिकनेस जातलें मागीर तेका. फ्लेम मात लो दवरात. सो हें पळयात जाल्लें आसा. हेका न्ही हांवें लो फ्लेमीन एक 5 मिनटां हांवें कूक केला. आनी पळय आतां हें मातशें न्ही दाट जाला म्हणजे थीक जाला. सो अशें आमकां लो फ्लेमीन हेका बरें कूक करून घेवंक जाय. हें पळयात जेन्ना तुमी हें करतले पळय प्रोसेस, नॉन स्टीक कढाई घेया नाल्यार सगळें चिकटलें सकयल. ओके, आनी कंटिन्युअसली तेका स्टर करत रावात. सो हें जाल्लें आसा. सद्या न्ही हें खूब गरम आहा. हेका थंड जावपाक न्ही आमी सायडीन दवरुया. सो हांगासर एक पॅन दवरला हांवें. आतां तातूंत घालता दूद. सो हांगासर न्ही हांव 2 कप दूद घालता. सो आनी 1 कप घालता दूद. शुगर घालता 1/3 कप. आता हांवें फ्लेम ऑन केला. पयलीं तेका बरें मिक्स करून घ्या. शुगर आहा पळय बरें डिजॉल्व जावंक जाय. बरें तेका मिक्स करून घेयात. सो हांगासर न्ही शुगर न्ही बरें मेल्ट जाल्लें आसा. आतां न्ही दुदाक न्ही बरें आमी बॉयल हाडया. सो हांगासर पळयात दुदाक न्ही बॉयल येयल्लें आसा. आतां फ्लेम न्ही लो करात. ओके, आनी आतां घालया आमी कस्टर्ड मिक्सचर. आनी घालच्या पयलीं न्ही तेका अशें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. कित्याक तें कस्टर्ड न्ही सकयल न्ही सेट जाता. बरें मिक्स करून आनी सगळें वांगडाच घालनाका. थोडें थोडें घाला आनी ताका मिक्स करात. सो अशें आमकां घालून घेवंक जाय आनी मिक्स करत रावंक जाय. हें पळयात आनी फ्लेम आहा पळय लो दवरात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. आनी मिक्स करून न्ही जस्ट आमकां न्ही
एकूच मिनटांनी एका कूक करून घेवंक जाय, नाजाल्यार न्ही कस्टर्ड न्ही ते मातशें कच्चे उरता. जस्ट लो फ्लेम करात आनी जस्ट एकूच मिनटां ताका आमी कूक करून घेवया. हांव सांगनाका. सो हे पळयात हांवें ताका 1 मिनटांनी कूक केल्लें आसा. पुरो हे पळयात जाल्लें आहा. गॅस बंद करता. सो हांगासर न्ही हांवें ग्लास जार घेतला. कंपल्सरी ना की ग्लास जारच घेवंक जाय. तुमचे जे कितें आयदनां बीन आहा आमी तितून तुमी करूं शकता. सो हांगासर हांवें टोस्ट घेतला. सो हांवें टोस्ट घालून करतले. इफ तुमकां टोस्ट नाका तुमी ब्रेड घालून करूं शकता. पण ब्रेडचे सायडीतले आसता पळय ते ब्रावन कलर ते मात कट करून घेयात. ओके. सो पयलीं आमी टोस्ट धरुया अशें. सो हांगासर पळयात अशें आमकां टोस्ट धरून घेवंक जाय आनी सायडीन जे गॅप बी आसल्यार न्ही टोस्ट अशें कट करून घालूं शकता. ओके. सो आतां आमी घालया कस्टर्ड मिक्सचर आनी गरम आसतनाच घालप तें. सो हें घालून घेता. सो हें पळयात कस्टर्ड मिक्सचर हांवें घालून घेतला. सो आतां घालता हांव मँगो प्युरी जे हांवें करून घेतलेले पळय थंड जावपाक दवरलेले ते घालपाचे. पण सगळें घालप ना, आमकां जाय मागीर ते जस्ट थोडेशें घालता. दाखयता तुमकां कशें ते अशें घालून घेयात. सो अशें घालून न्ही ताका अशें मिक्स करून घ्या, म्हणजे अशें स्प्रेड करात. सो अशें ताका स्प्रेड करून घेयात. सो आतां हांव घालता थोडेशे मँगो पिसीस बारीक क्युबान ताका न्ही कट करून घेयात. सो आतां हांवें हांगासर पळय सो हांवें हांगासर मँगो पिसीस घातलेले आहा. आतां परत आमकां न्ही हें टोस्ट आहा पळय हय धरूंक जाय. टोस्ट नाजाल्यार ब्रेड हें धरून घेता हांव. सो हें पळयात टोस्ट दवरला हांवें आनी सायडीन ताका कट करून दवरला. आतां उरलेले आहा ते कस्टर्ड मिक्सचर न्ही आतां आमकां ताजे वर घालूंक जाय. सो हें पळयात सगळें कस्टर्ड हांवें घातलेलें आसा. सो ताका न्ही मातशें टॅप करून घेयात अशें. ओके. आतां आमकां न्ही हें फ्रिजीन दवरूंक जाय एक हाफ एन आवर. ओके. मागीर आनीक आहा फुडलो प्रोसेस तो मागीर करूंक जाय आमकां. सो येता हांव एका फ्रिजीन दवरता हाफ एन आवर. सो म्हटलें जेवया म्हटलें. शिव जेयलो. आतां हांव बसता जेवपाक आनी दाखयता आयचे मेन्यू. सांगला तुमकां हांवें व्हडलेशें कांय ना मेन्यू आयज. दाखयता तुमकां. शेनवार न्ही हांवें म्हटलें दाळ बीन कांय करनाका म्हटलें. बेश्टें पुलाव कर म्हटलें. दाखयता तुमकां. जे फ्रिजीन कितें आसलेली भाजी बिजी घालून केला. सोया चंक्स घातला आनी मशरूम घातला आनी थोडे मशरूम फ्राय केला. आनी हांगा आसा मँगो आनी जस्ट थोडेशें हांवें घेतला हांगा दही. केन्ना केन्ना दही नाजाल्यार केन्ना केन्ना बटर मिल्क. बटर मिल्क म्हणजे ताक तितून जेयता. हां पिकल घाल पिकल घाल. हां सर. ओके. जेयता कित्याक हाफ एन आवर धरूंक जाय न्ही सेट जावपाक ताका लागून. सो जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. चला हाफ एन आवर जाल्ली आसा. सो आतां आमी करया लास्ट प्रोसेस तो उरला तो करया आमी. काडून घेता. सो हें पळयात बरें सेट जाल्लें आसा. सो हांगासर न्ही हांवें ते मँगो हांवें कूक करून घेतले पळय प्युरी साखर घालून थोडेशें उरलेले हांवें ते पायपींग बॅगान घालून घेतला. सो थोडेशें आमी हितून हांगा डिझायन दाखोवया. सो ताका हांव डिझायन करता. बारीकशें काय डिझायन केला हांवें. आतां हांवें हांगासर न्ही म्हाका खूब जाणां विचारता हें कितें काय म्हणून. हें न्ही ड्राय नट्स चॉपर हें एमॅझॉनाक इजिली मेळटा आनी बरें फायन चॉप जाता कळ्ळें न्ही. सो हेका न्ही हांवें भितर न्ही बादाम आनी पिस्ता घातला. सो हांगा सगळ्या कडेन घालात. तुमकां जाय जाल्यार तुमी काजू बी घालूंक शकता. आतां घालता हांव टुटी फ्रुटी. टुटी फ्रुटी घालप हें ऑप्शनल आसल्यार घाला म्हळ्यार आसल्यार म्हणून घालता हांव. बरें दिसता पळोवपाक मागीर. सो आतां न्ही हें खावपाक न्ही रेडी ना. हेका आतां आमी फ्रिजीन धरूंक जाय एक 2 to 3 hours. 2 to 3 hours न्ही हें मागीर बरें सेट जातलें मागीर हें खावपाक रेडी. ओके. तो हेका आतां फ्रिजीन दवरता एक 3 वरां. सो हांवें दवरला फ्रिजीन एक 3 वरां दवरतलें हांव. डायरेक्ट रातचें खावपाचें जेन्ना शिव येतलो पळय. सो आयज सकाळीं इव्हेंट आहा. चर्चीन आसा की फाल्यां हें आहा न्ही
सो फाल्यां इस्टर आहा न्ही, सो ताका लागून न्ही ते हांगासर परवरी होली फॅमिली चर्चीन न्ही ताणें प्रोजेक्टर्स बी सावंड बीन घातला. सो 3 दीस ताका इवेंट आसलेलो चर्चीन. थर्सडे मागीर फ्रायडे गूड फ्रायडे दिसाक आनी आयज लास्ट. फाल्यां ना, फाल्यां इस्टर फाल्यां ना आनी आयज रातचे 1 पर्यंत आसतले खंय. काल न्ही 2 वरां आसलेले आनी पयर थर्सडेचे 1 आवर की 1.5 वरांचे कितें प्रोग्राम आसले तेंचे. ओके सो जेन्ना तो येतलो पळय तेन्ना खावया. ओके बरें लागता न्हू ऋत्वीक? केन्ना जाता आनी केन्ना खाता काय जाल्यार इतलें बरें जाता. म्हणजे आमगे ते आसताच जेन्ना मँगो सिजन येता न्ही हांव ते करताच एकदां तरी. ओके सो आतां कांय ना, 4 जाली, मातशी जॅम काडटा न्हू रे, मातशें रेस्ट घेता आनी मागीर डायरेक्ट तुमकां न्ही हांव सांजचें मेळटा. ओके चला तो चला आतां खावया आमी. डेली शिव आयलो पण अजून सोंपोंक ना तुजें न्ही ना, थंय आकाश आहा सो एकांक सोंपतले ते. सो खावया आमी. हे पळय दाखयता तुमकां, हे पळय बरें दिसता न्ही. ओके सो इतू चमचो हाड. फोटो काडना? फोटो काडले हांवें, अशें काडपाचें. ओके घे रे, आई करून दी. आई भायर पळय, आई करून दी. तूं इतलो खातलो? घे आईक दिवन यो चल. तुका हांगा दवरता हांव. सांग. आयो यो खा पयलीं. उदक मातशें काडून दवरलेलें हांवें कित्याक खूब चिल्ड थंड जाल्लें ताका लागून खावंक जायना. खावन यो रे पयलीं. आनीक आसा खूब आसा, खा तूं. ओके खावन यो. कशें जालो सांग पयलीं. ओके मागीर आनीक यो. आनीक जाय. उदरो म्हणटालो आपलें इल्लें दिया मम्मी खंय. घे नाका. टेस्ट कर. बसून हांगा बसून खा. ओदोळ आयस्क्रीम दिल्लें ताका, इल्लेशें आसलेलें आयस्क्रीम. तो सोफार बसून खाता. अर्दें आयस्क्रीम सोफार उडयलें. अशें करता. सांगलेलें आयकना. आतां परत हे वचून बसलो पळय. घे शुना खावूंक सांग. आतां पळय मँगो सिजन आयिल्लें आसा न्ही, हे रेसिपी तुमी न्ही मुद्दाम ट्राय करात. तुमकां खूब आवडटलें आनी घरान कोण सोयरे बी येता न्ही ताका हें करून दियात. कशें जातलें खावून. ओके हांवें हांगा टोस्ट घातला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ब्रेड घालात, ऑप्शन आसा. सो हांव जेन्ना हें करता न्ही हांव टोस्ट घालून करता. ओके रस्क पुडिंग वळ्या न्ही फ्लेवर बरें लागा. हेंचो हांगा बोवाळ आमकां काय पळोवंक मेळना टीव्ही. तो आवाज स्लो कर. मागीर सांग कितें सांगपाक सांग जाता. आवाज स्लो कर. हां सांग. 14 वर्साचो भुरगो खेळटा. हय 14 वर्साचो खंय तो. आनी 2-3 6 मारता. खंयची टीम तो? राजस्थान रॉयल्स. जस्ट 14 इयर्स तो. 14 इयर्स खंय. हय ताका घेतला खंय आनी तो 6 मारता. आनी हांगासर तो 6 मारता. हेंचो बोवाळ हांगासर. सो आयज न्ही आमी बेगिना जेयली कित्याक मागीर लेट जेयले मागीर ते खा न्ही पोट सामकें जिरना न्ही ते बेगिना जेयली आनी बरें जाल्लें न्ही शुना. टोस्ट न्ही मातशें तुमकां जाय जाल्यार न्ही टोस्ट मिल्क दुदान डीप करून तुमी दवरूं शकता. हांवें डीप करूं नासलेलें. इफ तुमकां आनीक चड सॉफ्ट जाय टोस्ट सो तुमी दुदान डीप करा आनी ताका ते ग्लास जारान तुमी दवरूं शकता. अशें बरें जाल्लें आसा पण चड सॉफ्ट जावंक ना. हे बरें जाला. सो हांवें लास्ट टायम केल्लेलें हांवें डीप केलेलें दुदान डीप केलें न्ही बरें मोव जाता. सो बरें जाल्लें. ट्राय करा तुमी. आतां तुमी घरा मँगो हाडटाच न्ही ते बेश्टे अशेंच खावचे पेक्षा न्ही अशें रेसिपी करून पळयात. आनी हांवें सगळें खूब इजी घेतला इंग्रेडियंट्स. काय व्हडलेशें काय हायफाय काय घेवंक ना हांवें. जे सगळें मेळटा शॉपार आनी घरान थोडें आसतात. ओके ट्राय करा तुमी. ट्राय करून म्हाका कमेंट करा आनी कितें डावट बी आसल्यार म्हाका कमेंट करा सांगता तुमकां. ओके चला आयचो हांव ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय. टेक केअर. बाय. I love you friend. Please comment subscribe to my channel. तू बाय म्हणटा. बाय. चला. सो आयज न्ही एक बर्थडे आनी एक एनिवर्सरी आसा ताका विश करता. सो नाव आसा रौनक. विशिंग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे रौनक. सो आनीक आसा एनिवर्सरी. नाव आसा जेनिस आनी फिलीप. विशिंग यू हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. गॉड ब्लेस यू बोथ. सदां हॅपी रावात हांव देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी जेनिस एंड फिलीप.
अरे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ronak. हॅपी Happy birthday to you. आणि Happy birthday and many blessings to you. May God see come. Happy birthday. Happy anniversary. चला बाय. Bye.